जय श्रीपाद श्री वल्लभ। आयज आमच्या मडगांवसून पांडू बाबाचे भक्त श्रीपाद श्री वल्लभाचे भक्त हे कुरोपूर वारी वयता। गेली 51 वर्सां जाली ही पालखी वारी सुरू जाल्या। गेल्या वर्सा 50 वर्ष जाले आनी खूप धडाक्यान ती 50 वर्ष आमी सगळ्यांनी ते मनयल्ले। आयज कुरोपूर वारीक आमचे लोक वयता गोंयसून, गोंयभरच्या सगळ्या संपूर्ण गोंयभरसून लोक जवळ जवळ 2 ते 3 हजार लोक थंय दर्शनाक वयता। कुरोपूर हे स्थान अशा दत्त महाराजाचे श्रीपाद श्री वल्लभ तेजे ते पवित्र स्थानाचेर जेन्ना जेन्ना तुम्ही वयता तेन्ना एक सूख शांती मेळटा। हांवूय गेली 10-12 वर्सां थंय वयता आनी म्हाका असो अनुभव आहा की जो मनीस थंय वयता कुरोपूर तो परत परत थंय वयताच, कारण थंय अशें एक स्थान आसा की थंय गेल्यार तुजी ज्यो कितें मनोकामना आहा, ज्यो कितें तुज्यो विश्य आहा त्यो पूर्ण जाता। सो म्हाका सुद्दां अनुभव आहा। हांव जेन्ना पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत आमदार जालो, हांव सदांच वयतालो आनी देवाच्या कृपान देवाच्या आशिर्वादान हे सगळे म्हाकाय सुद्दां पळोवपाक मेळ्ळें। सो म्हाका एक अनुभव आहा की जो मनीस त्या स्थानाचेर कुरोपूर वयता ते कर्नाटक आनी आंध्र प्रदेशाच्या मदीं हें स्थान आसा। खूब बरें दिसता ते वयतकूर। आनी आयज आमचे लोक गोंयसून वयता त्या लोकांक आमचे पांडू बाबा आनी आमचे श्रीपाद श्री वल्लभ तेंचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद आसतलो आनी बरे भशेन लोक सुखरूप वचून सुखरूप येवचे अशें मागता। आनी प्रत्येकान केन्ना केन्ना कोणी जर चुकले जाल्यार मुद्दम थंय वचोन ते स्थानाचेर वयचें अशें मागता। आनी आयच्या दिसा ही कुरोपूर वारी जी वयता 51 वर्सांची तिका जाता कंप्लीट जातली। सगळ्यांक गोंयच्या भक्तांक तुमकां देवान बरें आशिर्वाद दिवचो, बरें आयुश्य दिवचें, सगळ्यांक बरें निरोगी दवरचें। आज ही 51वी वारी सगळ्या वारकरी हांगा जमलेले आसात। देवाची आशिर्वाद घेतला आनी आतां पांडुबाबाचोय घेतला। आनी ही पांडुबाबाची वारी परून 50वी वारी जाली। अंदू 51 म्हणजे 51वी वारी पांडुबाबान अशीच ही वारी सगळ्यांनी वर्सां चलोवची, अशेंच वचत रावचें, आमच्या फाटल्यान भुरग्यांनी वचपाचें आनी सगळ्यांचे अशेंच मनान हें करून हें सगळें देवस्थानूय वेवस्थीत चलोवन दिवचें, पूर्ण कृपादृश्टी आसची देवाची आनी बरें जावचें। कितले वारकरी आता आजच्या वारीक वतले सगळे? वारकरी आता सद्याक एक 100 अशे वतले आनी मागीर 1000-1200 येतले। बसी बूक जाल्या। मडगांवच्यान एक 10-12 बसी जाल्या। मडगांवच्यान कुरोपूर मडगांव टू कुरोपूर ही बसी मंगळारीच येतल्यो 4 तारखेर आनी शुक्रार दीस ते रिटर्न येतले। तशेंच फोंडेच्यान आनी सांखळेच्यान बसी बूक जाल्ल्या। 1000-1200 लोक येतले। ओम गणाधिपते काय